जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो बापू फ्रँकलिनाच्या मोगाच्या तुमकां रेखाद दिव्यवाणी ह्या लाईव्ह द्वारे म्हजी सुवार्थ तुमी आयतारचे ऐकत आसा. तुमकां देव बरें करूं. हांव तुमकां ह्या दिव्यवाणी लाईव्ह तर्फेन आनी म्हज्या वैयक्तीक तर्फेन येसू स्पर्श पंगडा तर्फेन तुमकां नातालांच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. हे नातालांचे फेस्त तुमकां आशिर्वाद हाडून दी, बेसांव हाडून दी, मात्र न्ही तुमचो भरवोसो थीर करून दी. भलायकेन तुमकां देव आशिर्वादीत करून दी. क्रिस्त जल्मला गोरवांच्या गोठ्यात. त्या क्रिस्ताक आमी जागो दिवया आमच्या काळजांत. आमच्या काळजांत हे जेजू राव जेजू. बैले आडंबर कितें करता तें आमच्या भितरल्या जिविता प्रेरण जाय मात्र न्ही ताच्या तारणाच्या वाटेन आमी चलत जाय. तर परत एक फावटी तुमकां सर्वांक क्रिसमसाचे नातालाच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव बापू फ्रँकलिन म्हज्या तर्फेन येसू स्पर्श पंगडा तर्फेन दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनला तर्फेन हांव पाठयता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.